फोंडा आरोग्य खात्यातल्या एका एमटीएस स्टाफान आनी ताचे घरकान्नीन लोकांक फ्लॅट दिता म्हणून 3.5 कोटींची तोपी घाल्या। सीएमाकडे आयिल्लो ते कित्याक? सीएमाकडे कारण की आयज आमकां एके मनशान फसयलें की फ्लॅट दिता म्हणून आनी आमची भाभी ताका फटयलें की फ्लॅट दिता आनी तेजे पसून आमचे कडल्यान पयशे घेतले। फ्लॅट खंय दिता म्हटला? फ्लॅट आमकां दोड्या मार्गार। दोडा मागे वजरे फ्लॅट दिता खंयसर ते एक्झॅक्टली मनशाच एक्झॅक्टली वजरे आनी मनीस कोण तर खबर? मनीस विजय गावडे विजयनाथ गावडे फोंडा रावता हांव। ते विदिशान म्हाज्या कडल्यान पयशे घेतले फ्लॅट दिता म्हणून म्हाजे 10 लाख रुपया आहा तितून दिता म्हणून सांगलें पण अजून कांय ना। 1 वर्स जालें म्हाका हांवें सगळें म्हाजें गोल्ड लोन बी दवरला आनी लोन काडला आनी ताका दिला। तेणी म्हाका सांगलेलें फ्लॅट दिता म्हणून सांगलेलें सांखळी ना जाल्यार कॉलनीन दिता म्हणून सांगलेलें पूण अजून तरी कांयच ना। फ्लॅट दिता म्हणून पयशे घेतले। कोणे? विदिशा गावडे। खंयसर फ्लॅट दिता म्हणून सांगलें? फ्लॅट वजरे फ्लॅट दिता म्हणून आमकां बिल्डींग दाखयली व्हरोन हे आपली बिल्डींग चलत्याची आनी हेतून तुमकां आपूण फ्लॅट दिता आपणाक पयशे इन्वेस्ट करा म्हणून सांगलें। तर आमी इन्वेस्ट केले ताका आनी 1 वर्स रावले आमी विचारले ताका दितात म्हणून लागले। परत 1 वर्स गॅप रावले परत आमी थंय सांगलें आमकां तेणी की आपूण दिता तुमकां म्हणून आनी आतां पयलें आमकां तें दारारूच घेयना आमी वयता म्हणून आमच्या वयल्यान हितून कंप्लेंट दिल्या पुलीस स्टेशनाक तुमचे पयशे ताका अरेस्ट करता म्हणून। पयशे कितले? म्हाजे 10 लाख माझ्या कडसून 25 लाख घेतले आणि आनी तुमकां पेल्यार दिल्ली ना आमचे पयशे घेतले विदिशा गावडे अशें फ्लॅटाचेच सांगून सर आमचे 10.5 लाख रुपया आसा। 10.5 लाख? आमची एक्चुअली सोयऱ्यात ती आमकां बी तशेंच सांगलेले फ्लॅट दिता म्हणून आमी एक्चुअली आतां रेंटार रावता आमकां सांगलें तुमी सोयऱ्यात पडटा म्हटल्यार मातशे कमी थोडे दिवंक शकता म्हणून आमच्या कडल्यान घेतले तेणी आमी 10 लाख रुपीज लोन काडून तांकां दिला आनी आतां तशें दिना पयशे कांय ना उलोवपाक तयार ना झगडटा ताका लागून आमी आतां तेंचे कडेन येयला सरां कडेन। हे लोक कुडणे सांखळे आनी होणाचे मंगळारा मुख्यमंत्र्या कडेन पावले। मुख्यमंत्र्याचे कारवायेचे आदेश। सीएम दोन तीन केसी फ्रॉडाचे नजरेक वाळपय जमनीचे प्लॉट दिता म्हणून म्हाका दिसता तुमच्या मुखार पावले तुमी कशें पळयता कशें एक्शन घेता? म्हाजे कडेन आज सकाळीं आमच्या होंडा सांखळे कुडण्या ह्या परिसरांत रावपी लोक जवळपास एक 20-25 लोक येवन मेळ्ळे तर ताका एक होंडा रावपी आमचो गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो गव्हर्मेंटात खंय तरी एमटीएस कितें तरी म्हणून काम करता तो आनी तेजी बायल मेळून 3.5 कोटी रुपया लोकां कडल्यान तेंच्यांनी कलेक्ट केल्या आनी एग्रीमेंट दिलें की फ्लॅट दिता म्हणून। म्हाका एक म्हणजे पयली प्रश्न पडटा लोक अशे हांकां बळी कशे पडटा तो त्या खातीर हांव समिस्त गोंयकारांक सांगता कोणूय येवन अशा फटिंगपणांनी फ्लॅट दिता नोकरी दिता पयशे दिता म्हटल्यार म्हणून कोणायकूय काडून पयशे दिवं नाकात। हे लोक फटींग अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो फाटी वास्को जाल्ली थंयसर कितें तरी 30-40 कोटी रुपयांक फटयले बाकी नोकऱ्या खातीर आनी एक थोड्या दिसा पयलीं आमदारांक नोकऱ्यो मंत्र्यांक आनी मुख्यमंत्र्यान नोकऱ्यो करता म्हणूनय पयशे लोक घेतात। हांवेनूच अरेस्ट करून एकट्याक दिल्लें तेजे पयल्यान ताका अशे लोक आसात की येवन बेश्टे घरा फुडें उबे रावतात आनी सांगतात अशेय लोक आसात ह्या कोणाच लोकांक बळी पडूं नाकात। हे लोक फक्त लोकांक फटोवन आपूण पयशे घेवपाचें काम करता खंयसरूच नोकऱ्यांनी पयशांनी नोकरी कसली मेळना आनी अशा पद्दतीचे फ्रॉड हे लोक जे फ्लॅट विकपाक भोंवतात किंवा जमनी विकपाक भोंवतात हेंच्याय पासून गोंयकारांनी सावध रावचें कारण हेंच्यांनी आयज पर्यंत फटिंगपणाक म्हणजे आयची सिंगल केस पयली हांवें 3.5 कोटी रुपया त्यांनी फ्लॅट विकता म्हणून एका गोंयकार खुद्द गव्हर्मेंट सर्वंट काम करता गव्हर्मेंटात खंय हांवें तरी सांगलां आतां सगळ्यो केसी घाल अरेस्ट कर म्हणून ताका आनी जाता जाल्यार तेंचे पयशे मेळोवन दी म्हणून सांगल्या त्या ती भायले न्हय गोंयकारांकूच गोंयकार फटयत आसात। अश्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे अशा पद्दतीच्यो केसीस आसात। म्हाका दिसता गोंयकारांनी अलर्ट रावचें कोण पयशे मागोंक येयलो जाल्यार केन्नाच पयशे दिवचे न्ही हें पयलीं काम करचें। कसलोय तो चेक दिव एग्रीमेंट करून फ्लॅट दिव जाल्यार नोकरी कसलेच दिवचे न्ही म्हजें सरळ म्हणणें हांवें सगळ्याक थोरो इन्क्वायरी करपाक लायल्या आनी इवन तो ताका अरेस्टूय कर म्हटलें। मुख्यमंत्र्यान कारवायेचे आदेश दिता थंय आसा। फोंडे पुलिसेन विजयनाथ गावडे आनी ताची घरकान्न विदिशाक धरले। पुलीस तपास चल्ला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सिद्धार्थ कांबळी।